would like to come sit down with, he's my colleague now. Movin Bob is my colleague. Let us sit down, let us put up fresh mind. गोयंच पासत कितकोन करपा जाय, दोन भाशेन सिस्टम करपा जाता. एक जे टॅक्सी स्टँड आसा, ते टॅक्सी स्टँड फिक्स आसात. फ्रॉम वेन हांव ल्हान आशिल्लो जेन्ना लिला आयिल्ले, हांव ल्हान, आमी तेन्ना म्हाका इस्कॉलाक कॉलेजी वयताले. लिला कित्याक आयिल्ले? लिला आयिल्ले जंगल आहले थिंगा. ते लोकांचो सपोर्ट घेवन लिला बांदलेले, लोकलांक सपोर्ट करपाक जाय. आणि फ्रॉम देन टिल नाव दीज टॅक्सी ड्रायव्हर्स आर व्हेरी सिन्सियर. एक चोरी जावं ना तेन्ना, ती चोरी जावं ना म्हणून गोंयचे टुरिझम वाडले. दे आर पार्ट ऑफ आवर स्टेक होल्डर. आज थोडेशे टॅक्सी ड्रायव्हरांक लागून सगळ्यांक गुंडा म्हणपाक जायना, सगळ्यांक चोर म्हणपाक जायना. गरज आहा बसपाक, तेमगे सेंटिमेंट्स घेवन तेमकां एक मॉड्यूल क्रिएट करपाक. बिकॉज वी हॅव गॉट ह्यूज हॉटेल्स ओवर हियर. सो ह्या हॉटेल्सांक घेवन तेमकां आहा ते भाशेन तेमगेली स्टँडां तशें करून दवरपाची. डिजिटलायज जाय मरे, डिजिटलायज कितें करून करपाचे स्टँडांक ते उलया प्रत्येक हॉटेलाक. आनी तेमकां एक मॉड्यूल करुया. आनी रेस्ट ऑफ द अदर लोकल टुरिस्ट जे लोकली भोंवता तेमकां एक मॉड्यूल करुया. गरज ना महाराष्ट्राक ते गोंय करपाक. गोवा इज डिफरंट न्हू, गोवा इज डिफरंट. सो लेट अस प्रिपेअर आवर ओन बिझनेस. एक मॉडेल ट्राय करून पळयलो न्हू गोवा माइल्स. That is a failure model. That is a failure model and that is an illegal way of bringing in. See, consensus घेऊन करपा जाय. बुलडोज करून करपाची गरज ना. consensus घेऊन करपा जाय. We have got educated people, sufficient people. बिस्तो ओला हाडलो, उबर हाडलो म्हणून म्हणपा जायना. This is an outdated product. Let us bring a new product. Let us create a business module and I am willing to participate. I can put up my know-how. I can get more knowledgeable people on board and let us prepare a module for Goa. Not say आम्ही ओला हाडटा, उबर हाडटा. ते कोणी करतालो मरे? गव्हर्नमेंटान टॅक्सी वाल्यांक एक प्रपोज सुद्दां दिल्लो की तुम्ही तुमचो ओन ॲप बी करा आणि तुम्ही चलया म्हणून. हांव म्हणटा तेमी तेंक कित्याक प्रपोज करपाचो? तेमी तेंक ऑन बोर्ड घेवन डिजिटलाइज प्लॅटफॉर्म बाबा आमी एश कोन करया. गिव मी युअर इनपुट अँड आय विल डू इट फॉर यू विथ युअर इनपुट्स. नॉट यू डू इट, आय विल डू इट. गिव मी द इनपुट्स. तोंडान जे तूं सांगता ते हांव डिजिटलाइज प्लॅटफॉर्मार घालून तुमकां प्रपोज करता आनी मिटिगेट करया असल्यो गजाली त्यो गजाली. तुम्ही करा म्हणले कितें? जे कोणाक जरी तरी तुम्ही करा म्हणले जाल्यार दे विल नॉट डू इट. नो. सो दिस इज वॉट द गव्हर्नमेंटान ऑनलायन प्लॅटफॉर्म हाडलो. सो एग्रिगेटर वेज टॅक्सी हाडली, गव्हर्नमेंटान हाडली जाल्यार प्रॉब्लेम आसचो ना म्हणटा तुमी? No, I am not here to give decisions. I am saying consensus घेऊया. न्यू मॉड्यूल्स क्रिएट करूया. गोवा नीड्स डिफरंट मॉड्यूल्स. एक टुरिझमा मॉड्यूल जायो, एक लोकला मॉड्यूल जायो, एक टॅक्सी जी स्टँड जाय. दे आर ऑलरेडी देअर, दे आर रनिंग द बिझनेस. स्टँडचा एक मॉड्यूल जायो. आणि जी रेट आहा ती रेट सगळ्यांक एक. जी बसीची तिकेट आसता ती एक आसता. तेच भाशेन गव्हर्नमेंटान रेट दिली आहा न्ही. समज तूं हिंगसून मडगांव वयता जाल्यार एक रेट फिक्स आहा. सो ती रेट फिक्स सगळ्यांक रावची. ओला काय आयलो आणि ते रेटीकोच्या 50% दिवपाक लागलो. हाऊ कॅन यू एक्सेप्ट? That is what is the problem here. They are running their app on much more subsidized rate than what the government is giving. And that is the reason people are getting attractive. But this is a business plan to attract people and make them more reliant on these apps. आणि मागीर make it double the price. मागीर कित करपाचो? सरकारान जेन्ना आता डिजिटल मीटर हाडले पण ते मीटर सगळे टॅक्सी कार यूज करिना. तुम्ही म्हणटा प्लॅटफॉर्म हाडूंक जाय पण एका प्लॅटफॉर्माचे डिजिटल मीटर यूज करिना, वेगवेगळे भाडे घेता. ते तुम्ही कशें करतले मागीर? आमी करतले म्हणून कितें? आमी एक ऑपोजिशन. सरकारान कितकोन ते ऍप डिजिटल मिटर्स कितकोन हाडले दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Did they discuss with them? तेही तशें करून झगडी करून हायकोर्ट ऑर्डर. दॅट इज वॉट आय एम सेइंग. हायकोर्ट ऑर्डरा लागून केले मरे. सरकार कन्सेन्सिस घेऊन काहीच करूच ना. सगळे हायकोर्ट ऑर्डर म्हणून यू कॅनॉट जस्ट लीव इट. नो, वी हॅव टू सिट डाउन फॉर अ डिस्कशन. लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट गोवा इज ऍक्च्युअली फेसिंग. आय कॅन गिव्ह यू सॉल्युशन्स. आय एम वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कोस्ट इन गोवा. Benaulim is the major stakeholder. I represent the major stakeholder of Goa's coastal tourism and I hold big responsibility. तू MLA झालो म्हणून you cannot just say आपण हे पाठवलं. Take my consensus. मुको विचार मरा.